गोयचे प्रति पंढरपूर म्हण नामना आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळेच्या देवळात आषाढी एकादस व्हडा भक्तिभावान मनयली। विठ्ठलाच्या दर्शनाक भक्तांची मोठ्या संख्येन गर्दी। हेर वाठारांतल्यान भाविकांनी एकादशी निमतान दिंडी काढल्यो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट हांणी समेस्त गोंयकारांक एकादशीची परबी भेटयली। सबंद गोंयांत आज भक्तिमय वातावरण। आषाढी एकादशीच्यो समेस्त गोंयकारांक खूप खूप परबी दिता। आषाढी एकादशीच्या निमित्तान गोंयांत मोठ्या प्रमाणात वारी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पंढरपुरा पावले। ज्यांकां पंढरपुरा वचपाक शक्य जायना ते आपली वारी घेवन आमच्या विठ्ठलापुरा साखळे हांगासर येता। हांव पळयता सकाळपासून परिसरांतल्या विविध गांवांतल्यान चालत वारी ही आमच्या विठ्ठलापूर हांगासर येता। हांव त्याय सगळ्या वारकऱ्यांक शुभेच्छा दिता। पायी वारी करून पंढरपुरा वचणारे लोक आज ह्या देवाच्या आशिर्वादान या भक्ती मार्गाचे लाभ जाल्ले आसात। पांडुरंगाच्या दर्शना खातीर पायी वारी करून हांगा येतात। तशीच ही देवाची अपरंपार माया ह्या सगळ्या जनांचेर लाभत रावची आनी देवान ह्या सगळ्या जनांक आपल्या भक्तीचे आशीर्वाद खंडीत दवरचे अशी इच्छा व्यक्त करता। रामकृष्ण। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।